संजयची आई बी नासली सो तुमकां कळीत आसतली माझी कोण लागता ती. माझो लूक दाखयता आसा लवर आसा फुल ट्रेन वचो. सो गायज आता आम्ही नाही परत असली तशी उदकान वयता. बरो टायम बसली शूट करूंक ना हांवें कारण आयज म्हटलें कमीच शूट करया चडान चड हांकां टायम दिवया म्हटलें. सो तुमी समजूं शकता आसतली आयचो ब्लॉग मातसो शॉर्ट बी आसूं शकता. तेच बरोबर हांवें चड शूट बी करूंक ना कारण हांकां म्हटलें टायम दिवया सगळ्यांक आयज बरो. सो स्पेशली मम्मी आनी आईक म्हटलें सो ताका लागून चड शूट बी करूंक ना. आनी आतां आमी उदकान वयता परत न्हांवपाक आनी तेज्या मागीर आसली तशी घरा कडक वत आसा सामकें. आनी आतां खंय तरी नाही लोक बीन दिसता इतलो वगत लोक बीन दिसनासले इतलो वगत कोणूच नासलो हांगसर. आतां लोक दिसपाक स्टार्ट जाले आतां लोक न्हांवपाक येवपाक स्टार्ट जालो. मम्मी सांगता न्हिदेनूय न्हांवपाची खंय साजेक म्हणजे रातची ऐकलें. मम्मी सांगता रातची नाही उदकान न्हांवपाची खंय न्हिदता थंय. सो वदळ रावल्ली थंय वयता आमी थंय रावल्ली रेड फ्लॅग दिसता ना थंय. आनी आतां उदक चड आसा वदळ तितलें उदकूच नासलें न्हय रे. उदक चड आसलें रे उदक उदक चड आसलें रे उदक खूब कमी आसलें. आनी आतां पळयात कितलें उदक आसा आतां बरें वयर येयलें. आनी आतां जितलें उदक येयलां पळय थंय तर आमी वदळ दनपारां बॅगां दवरलेलीं आतां पळयात. आनी आतां पळयात कितले लोक आसा ते वदळ कोणूच नासलो. बरें उदक येयलें मरे वयर न्हू हें पळय बरें उदक वयर येयलें. आनी फ्लॅका कडेन उदक येयलें वदळ फ्लॅका कडेन बीन उदक येयनासलें हें पळयात. आनी आतां तुमकां दिसतालें सगळी कडेन लोक इतलो वगत कोण नासले इतलो वगत कोण नासलें न्हू. आतां पळय आतां गर्दी जावपाक स्टार्ट जाली. हांव पळय रेड फ्लॅग. सो चला आतां उदकान वयतली मागीर डूब करून. फक्त बसपाचे काम त्याच्यावर पुढे होत नव्हतं पुढे पुढे नो एंट्री. लारा सो गायज पळयात संजय पळयात आयज संजय एकदम नेटान म्हणटा तो बरो एन्जॉय करता. आनी खूब एन्जॉय केलें पूण आयज आमी सगळीं जाणां हात दाखया हाय करा मम्मी. तू दाखय मगे मम्मी पळया मम्मी. लारा मोठी येता न्हू आतां खूब लारा मोठी येता आनी कंट्रोल उरना पडोंक जाता सामकें न्हिदोंक जाता. लारा दाखयता तुमकां बरी मोठी येता.
चाकान बीन लारा बरी येतात फुल टू एन्जॉय फुल टू एन्जॉय म्हणता मम्मी मम्मी बस बस फायनली काय भरपूर एन्जॉय केलंय आणि आता मी आता वयर वयता चहा बी पितली आणि त्याच्या मागीं घरा वयतली सो या ना अपाय सो मम्मी बीन गेली वय आता आमी वयता ती पळयात मम्मी बीन कितें पेटू काय नाका ही पळयात मम्मी बीन पेटू आई चहा घे सो काय छानसर चहा पियेता आमी जालें आमी आतां वयर सरली आतां घरा वयतली पळोवया संजय कितें खावपाक दिता जाल्यार हांगसर स्टॉलूय ना लागीं खंय सो आतां च्या घेता आमी आनी केन्सांची हालत एकदम घरा वचून जातलें सारकें तुवें घेतली आनी पळय मम्मी दिता सगळ्यांक च्या सो च्या बीन ना आमी घरा कडसून हाडलेली खोटी च्या एकदम च्या ती च्या न्हय च्या ही म्हाकाय बीन जाय आईकूय जाय मम्मीकूय जाय सो सॉफ्ट ड्रिंक कितले पिले तरी न्हय टी लवर आसा आनी आतां पळयात गर्दी कितली आदी बिचार खूब लोक आसा आतां सो सकाळीं कोणूच नासली ओदय एक्चुली आमी उदकांसून भायर सरली एक्चुली आमी उदकांसून ओदय भायर सरलेली बट मातशी वाऱ्याक रावली कपडे तितले सुकतले न्हय सो आतां ड्रेस बीन चेंज करतले आनी मागीर वयतली 2000 years later. सो गायज फायनली आमी ड्रेसअप बीन चेंज केलो आनी आतां घरा वयतली सो सकाळीं न्हय तुमकां म्हाजो लूक दाखोवकूच ना विसरलें हांव गडबडीन सो आतां लूक दाखयता पळयात असो आसा म्हाजो लूक सो पळोवंक शकता तुमी संजय जर हांगसर आसलें जाल्यार दाखयतलें आसलें कारण तो आतां गाडये कडेन गेला सो पळयात हो आसा म्हाजो लूक सो कमेंट करून सांगा आतां कसो आहा तो सो सकाळीं न्हय गडबडीन दाखोवंक ना तुमकां आनी आमी ड्रेसअप बीन चेंज केला आतां घरा वयता घरा वचपाक भायर सरले सद्या सो मदीं जर खंय रावता जाल्यार तुमकां सांगतलेच आनी गोप्रोची बॅटरी बीन न्हय आतां डावन जावपाक येयल्या म्हणजे काबार जावपाक येयल्या तरी बरो टायम गोप्रोन म्हणटात तशें बॅटरी बरी उरली तेजी
सो तसो पावर बँक बीन हाडलेलो हांवें. पळोवया पळयात हांगच्यान आतां सनसेट जावपाक स्टार्ट जालो आतां. सो अरावंड आय थिंक सो ऑलमोस्ट नाही 5 बीन जाली आसतली. सो तरी पण दाखयता तुमकां लूक दाखोवंक गावलो जाल्यार ट्राय करता. सो गायज फायनली तुमकां म्हाजो लूक दाखयता. सकाळी तर म्हाका पॉसिबल जावना, आतां फायनली संजय येयल्लो आसा. सो आतां दाखयता तुमकां लूक. हो असलो म्हाजो लूक आयचो, पळोवंक शकता तुमी. सो कसो आहा हे म्हाका कमेंट करून सांगा. सो सांगात आं कसो आहा तो लूक. आणि संजयचे तर रिएक्शन तुम्ही पळयलें केसा बद्दल. सो रिएक्शन सांगतलो. कशें आसले संजय म्हणजे केस? सांग रे कशें असले? कशें आसली कितें? आणि म्हाका कमेंट केला कोणी तरी की संजयचे रिएक्शन दाखय हां तुज्या हेअरकटा बद्दल म्हणून. सो ऐकात आतां रिएक्शन. संजय कसो असलो हेअरकट? खरे सांग. हय खरे कट केले. खरे सांग. कित्याक कट केले काय म्हणटा? ना रे एक तर हेअर फॉल बी जाता मरे भरपूर, ताका लागून हांवें कट केले. ताका अजिबात आवडना हेअरकट बीन केल्ले आनी आईकूय बीन ना. एक्चुली घरान आमच्या कोणाकूच आवडना न्ही रे. सो वाडटलें कांय ना थोड्या दिसांनी रोखडें वाडटलें. सो चला गायज आतां आमी वयता घरा कडेन आनी मदीं रावली जाल्यार तुमकां परत कंटिन्यू करता ब्लॉग. अदरवायज डायरेक्ट घरा वचून मेळटा. आमी आतां वयता आनी जाले आमचे बरे फोटो बीन क्लिक केले. आतां वयता आनी पळयात सनसेट जायत येयलो बरो. वाव सुपर्ब दिसता व्यू सामको. पळयात बरो दिसता सामको. सो व्यू बीन पळोवंक आतां रावना. ऑलरेडी आमकां लेट जाल्लो आसा आनी मिरामार आमच्या घरा कडसून भरपूर लांब आसा. सो आमकां घरा पावता म्हणसर 6-6:30 जातली आनी तेज्या उपरांत मागीर परत संजयाक बीन घरा वचोंक जाय. सो ताका लागून सो तुमकां कळ्ळें आसतलें कोण कोण आसली ती. सो संजयाची आई बीन आसली. सो तुमकां कळ्ळीच आसतली म्हाजी कोण लागता ती. सो भरपूर बरें दिसलें. तेंच्यांनी खूब एन्जॉय केलें तें पळोवन खूब बरें दिसलें. सो ती गेली म्हणजे वाटेक आहात ती चलता ती पळय आनी आमी हांगसर आहा. सो चला तुमकां डायरेक्ट सपोज परत सांगता खंय रावली जाल्यार तुमकां कंटिन्यू करता. अदरवायज तुमकां डायरेक्ट घरा वचून मेळटा. ते आमसर बाय. संजय बाय कर. बाय. सो बाय. हे आसा मिरामार गार्डन पळयात. म्हणजे एक भुरग्यांक खेळपाक लागून घसरगुंडी बीन आसा पळयात. पयलीं आमी येतालीं हांगसर खेळोंक बीन ल्हान आसतना. बट आतां चेंजीस जाल्या भरपूर. पळय संजय सांगता हांगसर चड खंय. आगे धाकटे भुरगे धाकटे भुरगे धाकटे भुरगे आसलेले खेळूं येता आसले. बट हांव जाल्यार मोठें न्हय रे. गोडी जाल्या. धाकटे आसले जाल्यार वचूं येतासले बट हांव जाल्यार गोडी. आनी ती पळय थंय आई बीन बसल्या. भितर वचा भितर वचा काय ना भितर. ल्हान आसतना वयतालीं आमी भितर हांगसर. आतां धाकटे जाता वचो. म्हण आय एम फिश म्हण. आय एम फिश. वेट आय एम फिश. ल्हान आसतना आमी खेळटालीं भितर. खेळटालीं. कशें दिसलें न्हांवन? आई भितर. कशें दिसलें गे न्हांवन? चलो तो बाय. चला सुशेगाद.
बरो तो बरो. सो घरा कडेन पळयात येवच्या येवन हॅरी पुरो पुरो आं पुरो मरे ओ पळयात पुरो मरे येवच्या येवन लाड करून घेता पळयात. हॅरी हॅरी हॅरी. सो गायज फायनली आमी घरा कडेन पावली आनी संजय बीन गेलो घरा कडेन. सो भरपूर एन्जॉय केलें, बरी मजा मस्ती केली आमी आनी बरो टायम स्पेंड केलो. सो हांवें नाही जाता तितले शूट केले, चड शूट करूंक ना. सो थोडेशे शूट केले आनी भरपूर टायम म्हणटा तसो एन्जॉय करपाक घालयलो. आनी म्हाजो आयचो म्हणटा तसो आउटफीट कसो आसलो एक कमेंट करून सांगा. सो हॅरीची पयले आसतले येवच्या येवन कशें कितें आसता तें. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करी. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचो देव बरें करूं. बाय.